नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्र मुंबय भेटेर आसतले. गोरेगांवच्या नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजीत कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29,400 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रस्तो, रेल्वे आनी बंदर वाठारा संबंधीत जायत्या प्रकल्पाची सुरवात करतले, तशेंच बुनयादी फातर बसयतले. उपरांत भारतीय खबरां सचिवालयांत भेट दिवन आयएनएस टॉवराचें उक्तावण करतले. 16,600 कोटी रुपया मोलाच्या ठाणे बोरिवली बोगदो प्रकल्पाचो बुनयादी फातर प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी बसयतले आनी ते उपरांत 6,300 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पात बोगद्याच्या कामाची बुनयाद बसयतले. तशेंच नवी मुंबयच्या तुर्बे हांगा कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग आनी गतिशक्ती मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलाचो बुनयादी फातर ते बसयतले. तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशनावेल्या वाडयाल्ला प्लॅटफॉर्म नंबर 10 आनी 11 तशेंच लोकमान्य टिळक टर्मिनस हांगा नव्या प्लॅटफॉर्माचें लोकार्पण ते करतले. सुमार 5,600 कोटी रुपया खर्चून मुखेलमंत्री युवा कार्यदर्शन येवजण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात करतले. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींत वायब्रंट विलेजेस कार्यावळ चालीक लावपा विशीं एक उच्चस्तरीय नियाळ बसका घेतली. ह्या बसके वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार सीमेवेल्या गांवांच्या विकासा खातीर कटिबद्ध आसा अशें सांगलें. ह्या गांवांतल्या नागरिकांक रोजगाराच्यो संदी मेळोवन दिवप हाचेर सरकार भर दितलो अशें तांणी सांगलें. हे बसकेक केंद्रीय घर सचिव अजय भल्ला आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आनी लडाख ह्या राज्यांतल्या 19 जिल्ह्यांतल्या 46 ब्लॉकांतल्या वेंचून काडिल्ल्या गांवांची व्यापक उदरगत करपा खातीर वायब्रंट विलेज ही कार्यावळ केंद्र सरकार प्रायोजीत करता. माहिती आनी वितरण मंत्रालय भारत सरकार हांच्या फुडारपणा खाला वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार वेव्ज हाच्या पयल्या आवृत्तीचें आयोजन गोंयांत 20 ते 24 नोव्हेंबराक जातले. ही कार्यावळ गोंय सरकाराच्या जोडपालवान आयोजीत जातली. हे विशींची समजिकायेची कबलात माहिती आनी वितरण मंत्रालय आनी गोंय सरकारा मजगतीं आयज नवी दिल्लींत जाली. ह्या वेळार केंद्रीय माहिती आनी वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली. We would be focusing in the coming years and months in this third term of Prime Minister Modi ji, we would be focusing a lot on creating more employment in the media and entertainment industry. The employment in media and entertainment industry stands roughly around 25 lakh, today 2.5 million. Our effort has to be to increase it significantly, and to increase it significantly we will be making some structural efforts and making some process efforts. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रसार माध्यमां आनी मनरिजवण संस्थेक ह्या कार्यावळी अंतर्गत अदीक उर्बा मेळटली अशें तांणी सांगलें. With its rich cultural heritage and scenic beauty, is a heaven for creativity and artistic expression. The place has been a perfect setting for the more than 100 films in the last decade alone. Our state is a vibrant participant in the global dialogue on art and entertainment. The warm and welcome environment of the Goa make its perfect setting for the international gathering like Waves and IFFI. सोमारच्यान सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशनात राज्यांतल्या मागासवर्गीय जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाची मागणी करपी खासगी ठराव भायर मारिल्ल्याच्या विशयावेल्यान शुक्रारा केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांचे मदीं वाद निर्माण जालो. हो ठराव सरकारान मुद्दाम भायर मारला असो आरोप आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणी केले. उपरांत विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी हाका आमदाराची अपरिपक्वता दर्शवी विधान आशिल्ल्याचें म्हणत प्रतिउत्तर दिलें. त्या विधानसभेक जे आसा न्ही की कॉलिंग अटेन्शनाचेर डिस्कशन जालें आनी भारत सरकारान ह्या विशयाचेर की कॅबिनेट डिसिजन घेतलें. अशें आसतना की म्हाका दिसता की हें सगळें तो कित्याक करता तें म्हाका कळना. म्हणजे जर एसटीच्या मुवमेंटान पळयलें जर जायत न्ही जाल्यार हांव शाणवत पासून आसा. संपूर्ण स्टेटस मेळोवपाच्या प्रक्रियेक हांव आसा. हो एक भाग
आणि दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो की मध्यंतरी काळाक हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो आणि ह्या सगळ्याचो पाठपुरावो सतत हांव स्वता करतालो आनी आमची टीम करताली. आणि अशें आसतना की हांव आमचें सरकार हे STच्या विरोधात अशें आसा सांगपाचो जो फास्ट करपाचो प्रयत्न करता तातूंत म्हाका एकच लक्षांत येता, एक तर ताजी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतली इमॅच्युअरपणा. पुलीस स्थापणूक मंडळान सुचयल्ल्या प्रमाण गोंयांतल्या 54 ASI, 16 LASI, 19 हेड कॉन्स्टेबल, 12 LPC आणि 1 पोलीस कॉन्स्टेबलाचे बदली आणि नेमणुकेचे आदेश पणजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयांतल्यान जारी केल्यात. देशांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर पावस पडपाक लागला. महाराष्ट्रांत मुंबयत सध्या नेटान पावस पडटा, देखून बरेच कडेन येरादारीक आडखळ येवपाक लागल्या. दिल्लीत लेगीत पावसाचें थैमान चालूच आसा. बिहारांत लेगीत उटंगाराचो पावस पडत आसा. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, हरियाणा तशेंच जम्मू, हिमाचल प्रदेशांत लेगीत पावसाचो अदमास उक्तायला, जाल्यार दक्षिण कर्नाटक, कोकण आणि गोंयांत लेगीत नेटान पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. ह्या पुराय राज्यांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 5 मॅचीच्या सांखळी मेळयेंत आयज भारत आणि झिम्बाब्वे आड चवथो T20 क्रिकेट खेळ सांजे 4:30 वरांचेर हरारे हांगा जातलो. शुभमन गिल हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगडान ही माळ 2-1 अशी काबीज केल्या. ह्या माळेच्या पयल्या सामन्यांत झिम्बाब्वेन भारताक 13 धांवड्यांनी हारयल्ल्या उपरांत T20 संवसारीक करंडाचे वस्तादपण मेळयल्ल्या भारतीय पंगडान उपरांतचे दोनूय खेळ जिखल्यात. ह्या माळेचो निमाणो सामनो फाल्यां जातलो. आयज लंडनात जावपी विम्बल्डन टेनिस सर्तीच्या बायलांच्या एकेरी फायनलींत जॅस्मिन पाओलिनी आणि बार्बोरा क्रिझकोवा हांचे मदीं लढत जातली. उपांत्य फेरयेंत इटलीच्या पाओलिनीन क्रोएशियाची डोना वाकीज हाका हारोवन सुवात मेळयली. मजगतीं 7 फावटी जैतिवंत थारिल्लो सर्बियाचो नोवाक जोकोविच आणि कार्लोस अल्केराज दादल्यांच्या एकेरी निमाणे फेरयेंत पावला. उपांत्य फेरयेंत जोकोविचान इटलीच्या लॉरेंझो मुसेटीक सेगीत 6-4, 7-6, 6-4 सेटांनी हारोवन फायनलींत पावला. जाल्यार स्पेनाचो अल्केराज हाणें रशियेचो डॅनिल मेदवेदेव हाका 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 हारोवन निमाण्या सामन्यांत स्थान मेळयलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळारय पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.